कळंगूट वाठारांत वयर दोंगराचेर व्हड कॉन्क्रीटाची बिल्डिंगां उबारिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला। ह्या प्रकरणाक लागून सैमीक धोकोय निर्माण जाला। थळावी यंत्रणा फक्त दोळे धापून सय मारतात आनी दोंगर सोंपयतात। हो दोंगर फुडले पिळगे खातीर राखात। पुराय तपासणी करून पावलां उबारात, थळाव्यांची थेट मागणी आसा। कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आमचो इन्स्पेक्शन करून गेलेले, तांकां नोटीस धाडलेली आमी बाबा हेंचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। आनी फेब्रुवारीन आमी हें केलेलें, तांकां लेटर केलेली। आयज तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शन काडलेलें आहा। आनी एक मजेची गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, एक आमी RTI मारलेली आमच्या रेजिडेंसांनी। हिंगासोर 54/3A हो कोण आतां बेंगलोरची कंपनी। आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां, आमी जेन्ना हांवें वॉर्ड एम्बायरमेंट बाब दिनेश मोरजकाराक विचारलें बाबा हो सर्वे नंबर कितें, जेन्ना हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणलो आपणाक खबर ना। आतां ताकाय नोटीस काडलेली हें इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून। सो जेन्ना तो म्हाका म्हणलो आपणाक खबर ना, तेन्ना हांवें हें RTI पळयली। हांगा हेणीन प्रोपोज केला बाय दिनेश मोरजकर आनी सेकेंडेड बाय बाब श्री साल्वादोर प्लेस फेर्नांडीस। आतां हांकां खबरूच ना हें खंयचो सायन मारता, सर्वे नंबरूय खबर ना, इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून खंयच्या सर्वे कितें चल्लां। आमचो बाबा केरकर स्वर्गीय आयज आमच्या बरोबर ना। 25 वर्सां तेणीन ह्या वॉर्ड मेंबराक काम केलें। आज इतलें तेणीन 25 वर्सांनी करूंक दिनेश मोरजकारान इतलें आख्खें म्हाका दिसता तेणीन आख्खो दोंगर सोंपोवपाक तें काम स्टार्ट केलेलें आहा ह्या 5 वर्सांनी। हांव ताका सांगूंक सोदतां ह्या प्रेसाच्या माध्यमान मातसो स्लो जा बाबा, कॅरिंग कॅपेसिटी पळय, तुका खबर ना खंयतरी सायनी मारिना काय, अशेंच जालेलें आहा। आमचो गांव सांबाळया बाबा, फाल्यां आमच्या फुडले पिळगेक कांयच घेवपाचें ना। तुमी अशें तर सायनी मारता आनी गांवांक त्रासान घालता, फाल्यां लोक तुमकांच फुडली पिळगी येता ते खेळटले बाबा आमचो आदलो सरपंच कितें जावन गेलो हो ब्लेस आनी दिनेश मोरजकर, कितें चल्लां। मातशें रिसर्च करची, कॅरिंग कॅपेसिटी पळोवची कांदोची कितें आहा ती, तांकां कितले FIR दिवंक जाय दिवंक शकता, तें सगळें